नोटिफिकेशन आयले ST रिजर्वेशनाचे, सो ताज्या निमतान तुम्ही आयज सीएमाक मेळपा आयिल्ले सगळे. एक कर्टसी विजीट दिल्ली आसा आदरणीय मुख्यमंत्र्याक, आणि बिल आयल्या नंतर जो प्रोसिजर जो मुखार व्हरपाक जाय त्या संदर्भान थोडीशी चर्चा तातूंत भितर अंडरस्टँड करपाची गरज आसा, आणि म्हणून एक सहानुभुतीची एक भेट आणि मुखार हे फास्ट प्रोसेस व्हरचो हेंच आमी सांगिल्लें आसा. आणि खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी जो हे आयडेंटिटी डिपेंड्स अपॉन तेका प्रोसिजर जाले नंतर त्यो मागीर काही गोष्टी 13 तारखेर प्रोग्राम आशिल्लो ताचे कितें तुमी जे मोर्चा करपाचे आशिल्ले ते फाटी बी घेवपाचे. एक गोष्ट आजच्या घडये जी आमची कावन्सील जी मेंबर्स जी आसा, जी कमिटी जी आसा, दे आर गोइंग टू टेक द डिसिजन. सर केदो व्हडलो डिसिजन हे तुमी सो म्हाका दिसता हांव सदांच म्हणटलो की इट इज द बिगेस्ट विक्टरी ऑफ द सोशल जस्टीस मुवमेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा, विच टूक ऑलमोस्ट 23 years. तो स्ट्रगल जो केल्लो आसा पळय, दॅट इज अ सॅक्रिफायस फ्रॉम द 2 ट्रायबल युथ्स. मेनी ऑफ द पीपल हॅज बीन पुट इन टू द जेल. उदकाचे फवारे, पुलिसांचे लाठी चार्ज, मागीर तुगेले धूर, ह्या सगळ्या गोष्टी कडेन सामनो केल्लो आसा. इट इज नॉट एन इजी फ्रूट, आनी अजून ते मेळ्ळो ना. ते चाखपाक मेळटले त्या वेळाचेरूच आमी म्हणटले की खरे अर्थान तेका ते सार्थक जालें. अजूनूय इट इज इन द प्रोसेस, आणि ह्यो जे वेळाचेर आमी काही गोष्टी करतले त्या वेळाचेरूच त्यो मुखार आमी करतले. ह्या इलेक्शनाक अजून ही जैत तुम्ही म्हणू शकना. ह्या इलेक्शनाक अजून जातले अशें तुमकां दिसता? वी आर होपिंग न्ही. आय एम ऑलवेज ऑप्टिमिस्टीक. पूण हो फूल प्रोसेस कितलो टायम घेतलो चडान चड हाजो? घडये बाय विदीन 2.5 months ऑफ टायम जर व्हील जर असली. पूण अजून तुम्ही पुराय जैत मेळ्ळा अशें म्हणना. जेन्ना फाल्यां जे वेळाचेर इलेक्शन ऑफ कमिशन ऑफ इंडिया जे वेळाचेर नोटिफाय करतले, बट दीज आर द 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज, यू हॅव टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिजर्वेशन. तेन्नाच इट विल द 100% सक्सेस. First of all, I'll give a credit to the 2 tribal youth who has sacrificed their life in this entire tribal movement. Mangesh Gaokar आणि आमचे दिलीप काटोवेळी. And the rest credit will go to all the people जो ST मुवमेंट करचे पयलू ते ST स्टेटस मेळोवपा खातीर जे आमचे काही संवसारान आमचे फुडारी ना आणि सद्या संवसारान आसात, किंवा जे लोकांनी आंदोलन म्हणू नका, बारीक बारीक कोपरा बैठक म्हणू नका, म्हणून हांव तुका सांगतलो ह्या 23 yearsच्या भितर जितले जे जाणें खारीचो सुद्दां वांटो घाल्लो हे सगळे क्रेडीट तांकां वता. आणि कितें म्हणटालो सर डेफिनेटली आय सेड दॅट तांचे कशें आसा, 2च नांवां जर घेतली, कोणूय जर उरलें जाल्यार थोडेशे जाणांक बेजावपाक शकता. दोतोर काशीनाथ जल्म्याचें जेन्ना तुवें नांव घेतलें त्या वेळाचेर डॉक्टर काशीनाथ जल्मी हो दिल्लीच्या स्ट्रिटाचेर रातभर ताणें न्हिदिल्लो मनीस. जेन्ना गाकुवेत सारकेली संस्था ज्या वेळाचेर स्थापन जाली, भायर सरलें, गाकुवेकाक हें मेळ्ळें, पण हीज कंट्रिब्युशन वी कॅनॉट फॉरगेट. आतोन गांवकर सारकेलो, गुरू शिरोडकार आसा, ज्यान त्याने बरेचशे ड्राफ्टिंग हे सगळे काही गोष्टी केल्ले आशिल्ल्यो. अशें सगळेच कशें देर आर एन नंबर ऑफ नेम्स. पिटर गामा ह्या संवसारान ना, फादर आमचे जो जाणीन हे सगळ्यांक एकठांय हाडले उटाच्या बॅनराक वयर. बट ही इज अ नॉन ST पर्सन. वी आर गोइंग टू गिव अ क्रेडीट टू यू ऑल ऑल्सो माय डियर फ्रेंड्स, द पत्रकार बंधू ज्यांनी मुवमेंटा टायमाचेर कसो तरेचो तांच्यान सुद्दां लाठी घेतिल्ली आसा हें आमी विसरपाक शकना. बट हेजो शेवटचे आभार बिभार आमी जेन्ना जातले बनी तेन्नाच. ह्या इलेक्शना पयलीं जावंक ना. जर म्हणजे आतां जर शेत फुडें मीठ कित्याक फुडें एक तर टायम लागलो, किंवा ह्या इलेक्शनाक तुमी कितें सांगलां? ह्या इलेक्शना पयलीं हांवें एकूच उलयलेलें आसा. 25 मे 2026 ह्या माचये वयल्यान जातलें हें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. जायना बीन तो हो डिक्शनरीन मागेलो तो शब्द ना, तर तेजे नंतर आमी तो विचार करतले आनी डिसिजन. आतां 1.5 वर्स सुमार कित्याक लागले 4 वळींचे नोटिफिकेशन? तें हांव कितें सांगपाक शकता.
इट इज नॉट इन माय हँड माझे हातीन आहे हांव देड मिनटां भितर काडटा आशिल्लो न्हय सादो प्रश्न न्ही ते आता मिटींग आसा आमची आता आसा मिटिंग आता सर मिटींग आसल्या नंतर आमी ठरयतले सीएमान किती ऍडवाइस दिला बाबा कर नाका ना सीएमान सगळं आता, म्हणजे जो प्रोसिजर लागता तो एक्सप्लेन केला. प्रकाश बाबा वी आर होपफुल. केपें मतदारसंघ एसटी रिजर्व जातलो तो दिसता. सो फुडें तुमचो कितें प्लॅन खंयचो मतदारसंघ रिजर्व जातलो ना, पूण तुमचो फुडें कितें प्लॅन आसतलो जर रिजर्व जायत जाल्यार? प्रेडिक्ट रायट नाव बिकॉज इट इज लेफ्ट टू द इलेक्शन कमिशन. हे विल डिसायड. पूण तुमी विचार करतले फुडें जर तो एसटी रिजर्व जायत केन्ना जाल्यार? विचार केलो ना. तुम्ही पहिली मंत्री असले त्यामध्ये आमदार थंयसरले सो फाल्यां जर एसटी जालो जाल्यार तुम्ही कॉन्टेस्ट करतले I have won 3 times that constituency and once I know that is not constituency, Revan असले. So altogether 4. So तुम्ही एस्पिरंट आहे इलेक्शनात Let us see. तुम्ही किती थारायला Not yet. पूण रिजर्व जाले जाल्यार आसतले तुमी. Time will tell. आता हे झालं आता तुमचा जो मोर्चा ना ते आम्ही डिस्कस आय कांट एकटोच हांव तो डिसिजन घेवपाक शकना. आमची कमिटी आसतली. वील हॅव टू गो एज पर कमिटी डिसिजन. बट 4 महिन्यांनी जावपाक शकता म्हणटा तुम्ही येस येस आय ऑलवेज इज टू टेल न्ही. हांव सदांच सांगता 3 महिने प्रोसेस जातलो म्हणजे अँड वी आर होपफुल. इट्स अ फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप गोईंग टू इलेक्शन कमिशन अँड बाय डिलिमिटेशन. तुमचे सगळे एसटी लिडर आयज वांगडा आयले म्हणून खंय तरी हे मातशें फास्ट ट्रॅक जालें अशें दिसता तुमकां? कारण पयलीं सगळ्यात चडशे एसटी लिडरांची तोंडां एक घरात 4 भाव असल्यार डिफरन्स आसपाक शकता न्ही. समटायम मे बी डिफरन्स असलो जाय बट वी आर टुगेदर नाव वर्किंग टुगेदर. वील वर्क फॉर टुगेदर ऑल्सो. नाही येयले वांगडा येयले म्हणून फास्ट जालो का म्हणटा समटायम्स इट रिक्वायर्स न्ही. युनिटी ऑलवेज गिव्स विक्ट्री. पूण तशीच उरतली आतां एकदां तुमचे 100%. वाह, पुताच्या येवपाच्या खुशयेन आयज रांदची कूड सामकी परमळीत जाल्या. हो घेयात पंचामृता गोडान तयार केल्ल्या गोडशाचो स्वाद घेयात. हे तुज्या हातीन कितें आसा? पंचामृता मीठ. आता येतकूच रोकडोच म्हणटलो न्हय म्हजी भजी खंय आसा? आयलो म्हजो रिजवान. तुजे आवडीचे पुरी आनी शोले. आनी ही तुजी भजी. आनी म्हजे कडल्यान ही तुका बिर्याणी. हे तुजे आवडीचे गोडशे. चवीचो खंयचोच धर्म नासता. पंचामृत भारताची वळख. घराघरांनी पंचामृत.